बंदोज को फेंक दो. And here Congress रोखतान आसा telling lies, spreading lies that they've been doing nowadays. हांगा Congress ही पावले. Why the Congress crowd and their partners? नाकेले विषय आयडियाज आसा about honorable CM spreading lies. And today it is important that this Kallus, MLA of Valdona, needs to come out with a fact. He should tell the people that he is the truth, and then probably people will appreciate. Let him come out and tell, "Mujhe chuk gali, I am so and so person, and this is what I have done." But don't keep on telling lies. Last 2.5 years, has been keep on telling lies in and out. And person like this is not fit to be in the assembly, and he should immediately resign as soon as possible. And his screen recording, which I'm saying cannot be more. It is a genuine thing. So come out and clarify. Why is he not clarifying today? Why is he silent? काही काँग्रेसचे लिडर्स आसा ते अजूनही ह्या विशयाकडे दुर्लक्ष करता आणि ते खंय तरी विषय डायवर्ट करपाक लागून खंय तरी मुख्यमंत्र्याचें नाव घेता, मुख्यमंत्र्याचे मिसिसीचें नाव घेता, कितें तरी जॉब स्कॅमीन ते इन्वॉल्व आसा म्हणून खंय तरी येदो व्हडलो विशय तुमी करता, कितें तरी प्रूफ दाखया आनी कितें तरी फुडें व्हरा न्हू. आयज जे प्रकरण घडलेलें आसा, म्हाका दिसता जे आमदाराचें नाव येयलेलें आसा तो व्हिडिओ आयज सगळ्या भुरग्यांच्या फुड्यान पावलेलो आसा आनी तो व्हिडिओ खंय तरी कोणी एडिट करूंक ना, कोणी मॉर्फ करूंक ना. तो व्हिडिओ सारको लायव्ह एग्जाम्पल आसा. कोणूय पळयलो जाल्यार तो व्हिडिओ पळयना फुडेंच कळटा की त्या व्हिडिओन कितें घडटा तें. आमची फक्त एकूच रिक्वेस्ट आसा की त्या आमदाराक बेगींतल्या बेगीन काडून उडोवचो. कित्याक लागून तो लोकप्रतिनिधी आसा, तो खुबशा लोकांक रिप्रेझेंट करता.